मग भाऊ बहिणीनो एका तरणाट्यानं आयल्या येवन म्हणाली आमच्या घरा तुम्ही एवटीम बेट करजे फादर एवटीम बेट करजे व्हडली माय बिलकुल न्हीद ना मम्मी न्हीद ना डॅडीकी न्हीद ना बायकी न्हीद ना ओणयेकी न्हीद ना दट्टुकी न्हीद ना कोणाकी न्हीद ना तुम्ही एवटेज आमकां न्हीदच ना खालें ना न्हीद ना आमकां एकल्या न्हीद ना म्हणाली देखून कितें हांगा नवें घर बांदलां नव्या घराक गेल्ल्या नवें घर वकाल जालां आनी सोबीत घर बांदलां भितर सोबीत अंतू जलांत आनी टायल्स घाल्यात आनी भितर बरें ग्रेनायट घालां बरें सोबीत दिसता तांबडें ग्रेनायट आनी पुरो घाल्यार तितलें बरें दिसता तरी की न्हीद ना म्हळ्यार कितें म्हणून तुमी एकटी येवन मागण्यांक करून बेजार करून वसा म्हूण न्हीद ना म्हूण मागीर घरा गेल्ल्या वेळार आमी बसून उलयली हांव नवें घर बांदलें खोश काडल्यात आनी पयशे रीण म्हणी आसा गे कांय रीण अंत ना ही कांय रीण म्हणलें आमकां ना पयलें पयशे पुरो केले आमी तयार केल्ले रीण आनी पुरा जायनातल्या बरी आमी पयल्यांत पयशे करन रिणाक गेल्यार मागीर बँकाचे दोस्तात मागीर न्हीद पाड जाता म्हूण आमी न्हीद आमकां मुख्य न्हय घरांत बरी न्हीद जायची म्हूण देखून आमी 5 बेडरुमाचें व्हडलें घर बांदलां आतां 5 बेडरुमां आसात वयर 4 बेडरुमां आसात आनी सकयल व्हडलें हॉल आसा आनी 1 बेडरूम आसा आनी 1 स्टेरकेस वयर वचोंक आनी पुरा हॉल आसा आनी व्हडलें हॉल दवरलां डायनिंगा बरें घर बांदलां आनी मस्त प्लॅन केलां आनी आमी 8 वर्सां तावन पयशे सांगाता मेळोवन आनी हें घर बांदलां कांय रीण नासतना बांदलां मागीर इल्लेशें आमकां जाय जें आसलें म्हज्या भावान आमकां ते दिले आमकां ताणें 15 लाख आमकां दिले आनी तुमी दिवची गरज ना म्हणलो म्हज्या भावान दिल्या देखून खंयची आमकां खंयचेय एक रिणार ना आमी म्हणून पूण आतां न्हीद कित्याक पडना तर न्हीद पडाचे म्हणून बरी न्हीद पडचे बरो विशय मेळाचे बरी आमकां शांती मेळाचे म्हणून आमी चिंतून तें घर बांदलां आतां न्हीदच पडना म्हळ्यार आतां सोच कितें न्हीद पडना आमचें फक्त न्हीद पडना म्हणटा हे न्हीद पडना कित्याक हे न्हीद पडना गे म्हणून मागीर घरा आमी विचारलें दुसरेक कोणी म्हणी दोस्ता ते नवें घर बांदलें दुसऱ्यान कोणी खालें म्हळें म्हणून कोणी कांय म्हणोना ह्या सतारा म्हणी कोणी तक्रार केले या कोणी सेऱ्यांनी म्हणी खालें म्हणी निंदा केली कांय करूं ना मागीर काय जालें मागीर बसून उलयतना कोण गी घर व्हंकलाक सांजेर आयिल्लीं आतां सकाळीं आयिल्लीं जाल्यार कांय म्हणना दनपारां येतात सकाळीं मेळटात मागण्यांत मेळटात मागण्यांत लक्षण जेवण जाल्यार लोक घरा येता थोडे इल्ले गेम्स आनी प्रासतात लोक घरा येता हें पूण तशें ना लोक घरा गेले येता पूण थोडे सांजेर येवच्यात ते येवन हें बागेल तिशीन आसा जालें आनी हें जण येयली शीन आसा जालें म्हूण सांगचें एकलो बांय कडेन गेलो की तांणी ल्हान बांय एका कोणशा काडल्या उजव्या कुशीन कोणशा बांय काडल्या कोणशा उजव्या कुशीन कोणशाक बरी म्हूण चिंतलें आनी थंय पयलें बांय आसली खंय देखून त्या बांयक पळोवन आनी घर बांदलां आनी ल्हान ताका रिंगां घाल्या तरंग्या रिंगां घालून बांय बांदल्या तातूंत कोणें सांगलें हातूंत बीद आहा म्हूण बीद तातूंत बीद आहा म्हळें खंय बीद आहा म्हणून हांकां तिके कलकूल जालें एक 15 दीस जावन गरो घालता आनी 15 दीस जातना बीद आहा म्हूण पळयतना बीद आसा म्हूण पळोवन 1-1.5 म्हयनो सो जाताना अशें उलोवन इल्लीशी न्हीद पाड जावंक जाताना एकली कोण गेयिल्ली तायस म्हणली खंय हांवें माडार गीद पळयल्लो म्हणून गीद माडार गीद न्हय हातूं बांयंत बीद माडार गीद ती येवन उजो खंय आनी ती आयल्यांत पूण हेज्या हाली न्हीद येवना हेज्या हाली न्हीदच येवना आमकां न्हीद येजे आमकां न्हीद येजे पूण ती न्हीद येना हें ताका जालें माडाचेर गीद आनी बांयंत बीद खंय बीद ही बीद आनी गीद ती येवन उजो न्हीद हेजे आतां आमकां न्हीदच येना काल येना न्हीद येना बीद येता गीद येता न्हीद येना म्हणून हांची एक मानोभाव पळय हांची एक बूत पळय हांची एटिट्यूड पळय गे म्हणून आमी चिंतचे खोलो मानोभाव म्हणून देखून आमी सांगलें न्हू पोरनें घर बदलून तुमी नव्या घरा आयल्यात पूण पोरनो मनोभाव सोडून तो बीद गीद पळोवचो मनोभाव देखून आमी पळय एक आमकां संतोश पावजे आमी खालें गे म्हळ्यार देव आमकां चिंतें बेसांव घालता मनोभाव बदलीचे आदलो मनोभाव ते गीद बीद ताका न्ही सोमी आसा सोम्यान न्हीद दिवची बीद न्हीद दिवची की गिदान न्हीद दिवची की न्हीद दिवची सोम्यान
देवाचें उतर सांगता, किर्तान सांगता आमी हांव न्हिदोंक घेता सोमी म्हाका न्हीद दिता म्हूण. देखून आतां आमी हें पळयात तिचें, आतां आमी मागणें करून आयल्या उपरांत आतां बी दिना आनी माडार घी दिना, बांयंत बी दिना. राती बेड्डाचेर न्हिदल्यांत बेड्डाचेर न्हीद बरी आसा म्हणटा. बेड्डार पडुल्ल्यांत उशाक तकली लागली आसतना बरी न्हीद आहा. कित्याक तांणी मनोभाव बदलिल्लो. एम्मी बाई चिंतिनांतल्या रितींनी आमचें घर बांदलें पळय, हांवें सपनांत चिंतूनाचें चिंतिनांतल्या रितींनी घर जालें म्हणटा. हें म्हजें काम न्ही, हें सोम्याचें काम. चिंतिनांतल्या रितींनी आमचें घर जालें. अशें बरें घर जाता म्हूण हांवें बिलकूल चिंतूंक ना. अशें घर जायत म्हूण हांवें चिंतूना. फादर म्हणटा ती बरें घर बांदलां सोबीत, चिंतिनांतलें बरें घर जालें म्हणून. थाराय केल्या, बरी थाराय केल्या. पूण इतलें बरें जायत आमकां इतलो समाधान मेळत न्हू. घर आपुरबायचें. तांणी मुखार एक व्हडलें जाल येता न्हू घराक सोबाय. आमच्या केदोळे घराक सोबाय दिवचें व्हडलें घर मात्र न्ही. त्या घराक सोबाय जें जालें जालांत जावन घर पळोवंक जायचें. थोड्यांक व्हडलें घर बांदतात, पळोवंक जालांत रावंक जायना. अशें गुमटी वयर काडून पळोवंक जाता गी. तांणी व्हडलें जाल केलां. व्हडलें जालांत बोंतोणी फुलां झाडां लायल्यात. खोलीं फुलां म्हणना देसम्याचीं आनी ती आदली नाटी देसमी, ताका कीड लागना. बरी अशी घोस देवल्यात. तशें बरें सोबीत दिसता घर आनी भारी सोबीत दिसता बांदलां. बरें ती म्हणटा आमी चिंतनांतलें बरी जालें म्हणून, चिंतिनांतलें बरें घर जालें म्हणून. शांतीचें दूत शाराल सांगता आमी चिंतनांतल्या बरी देवान आमकां म्हज्या दुयेक सैरीक धाडली आनी चिंतनांतल्या बरी इतलें बरें काजार जालें, इतलें बरें सगळीं म्हणटात बरें ऑर्गनायजेशन केलें. काजाराची सबाय आसची ती वेळार हरये कितें जाय, रेस्प्यार वेळार जायचें, हॉलाक 6 वरां पयलें वचाचें आनी 10 वरां लायट कट्टा. थोडीं 7:30 8 येतात, मागीर खंय हांव वेळ 10 लायट ऑफ जातात. मागीर खंय वेळ 2 वरांनी जेवताय गी तूं आनी डान्स करताय कालें करताय. देखून एक 4 वरां म्हण हॉलांत नाका गी, 4 वरां जायचें. थोड्या कडेन हांगा इगर्जेंत 7:30 जातात. 8 मागीर ते फोटो गिटो काडून आनी परत 7:30 8 पावणे 8 8:30 जाल्लीं आहा. मागीर 1.5 वरां कितलो खर्च करतात, 1.5 वरांक जाता गी. देखून वेळार रेस्पेर दवरचें आनी वेळार हॉलाक वचाचें. एक 6 वरां पयलें हॉलांत आसाचें. डान्स आसलो लोक पावता, डान्स घेवन सुरू करचें. उत्सव सुरू जाय, लग्नाचो उत्सव सुरू जायचे. थोडे फावटी 8 9:30 9 जातना पिकअप जायना. मागीर पिकअप जाताना लायट ऑफ जालें, सावंड ऑफ केलो. ते काणून आसा आतां बायल्यांक काणून ना. इतले पयशे करसून उत्सव ना, घरा आयलीं. थोड्या फुडें मुंबय आमी काळोखान जेवल्या, लायट ऑफ केलें. लेट करून गेलीं. एका इगर्जेन खंयच्याक एका इगर्जेन तांच्या इगर्जेन मीस आनी खंय एका हॉलांत काजार. तें जावंक ना बरें समाधान. ते येताना ब्लॉक जालें, वेळ जालो, थंय वचून आमकां भारी कश्ट जालें. तशें देखून मोगाचें न्हू ती शांतीबाई म्हणटा शारालाचें काजार भारी बरें जालें. चिंती नासतना म्हण हें आमचें काम न्ही, हें देवाचें काम म्हणून. थोडे फावटी देवाचें सोडल्या वेळार, देवाचें मार्गदर्शन आमी काणयल्ल्या वेळार, देवाच्या उतरांक आमी मोल जावन जेजू कितें सांगता तशें केल्यार देव ताच्या आपुरबायेन कामां कार्यां प्लॅन पुरा आपुरबायेन जारी करता. सोमी जेजू आपल्या शिसांचो मनोभाव बदलिता. ओलो देव बरें करून करता. देखून तुमकां सक्सेस जाय जाल्यार देवान सांगल्या बरी करा. देव ताचें प्लॅन जारी करता, देव ताचें मंडळ जारी करता. देवान सांगल्या बरी करा म्हूण तो सांगता. देखून आमी देवान सांगल्या बरी करचें. देखून देवान सोमयान आमकां कितें सांगलां तशें आमी करूंक प्रयत्न करचे. तातूंतलो सक्सेस आमचें जाता. आनी बिलकूल आमी निराशी जायना. घर बांदून हाडली निराशी, शांती समाधान नाम निराशी आनी काजाराच्या वेळार इतले खर्च करून काजार बरें जावन आमी निराशी जाल्ली जायनात गी, खंडीत जायनात. कित्याक ती सोम्यान सांगल्या बरी आयकता, सोम्याचें मार्गदर्शन ती पाळटात, सोम्याचें मार्गदर्शन. देखून आमी आमच्या जिणेंत सोम्यान सांगल्या बरी केल्यार भारी आमकां बरें जाता. सोम्याचें सांगल्या बरी आमी केल्यार भोव बरें. आनी थोडे फावटी आमी पळयता सोम्याच्या उतरांक आमी मोल दिचें. आतां एक पळया, एक करूं तांणी निराशी जायनातल्या बरी सोमी तांचो मनोभाव बदलिता. कित्याक म्हळ्यार एक सगळी रात तांणी मासली पागली म्हणून लुकाच्या वंजेलांत अध्याय 5 श्लोक 4 आनी 5 आनी 6 चॅप्टर 5 वर्स 4, 5 and 6 ऑफ लूक. ते जेजू मागण्याक म्हूण गेल्ल्या वेळार शीस वचून दर्यांत जाळ घालतात. कित्याक जीत केलें म्हळ्यार थंय थंड वारें आशिल्लें.
थंड दक्षिणाचे थंगाळी आसले आनी उत्तराचे उण वारें येताले उत्तराचे दक्षिणाचे आनी प्रमाण त्या उदका सोंद्र आंतू बळे हे सोंद्र बरोबर जळटालो उजवाड आसलो दक्षिणाचे थंगाळी आसले त्या दळा मसली दर्यांतावन वयर येता तातूंतल्यान वयर येता गिमांत देखून त्या थंगाळीक वयर येता मसली आनी केदाळ ती पंत्यार येवची ती 3 वरां 4 वरां केदाळ बरी मसली धरची तांणी राती पंत्यार तें जेजू ती मागड्या पंत्यार मागड्यांक करतना शिसांक हांगा रावा मागड्यांक करा म्हणटाना शीस मसली धरून घेतात सगळी एक रात सगळी एक रात ते जाळ घालतात लुकाच्या वंजेलांत अध्याय 5, 4, 5 आनी 6 सगळी रात ते मसली धरतात पूण मसली कांय मेळना नाका मसलीच मेळना मसली बिलकूल मेळना मसली मेळना म्हणून काय करतात सगळी रात जाल्या पण निराशी जातात पुरो जालें तांकां ती इतली व्हड झाडां ही जड झाडां उडोवन तांकां पुरो जालें म्हणून ते रेस्ट काडून घेतात आनी झाडांक मसली पडचे वेळार आनी तांकां निराशी जावं कारण म्हळ्यार कठीण कोयर भरता त्यो कोयर आनी पुरा झाडांतले कांटे नितळ करतात झाडां नितळ करतना तांकां निराशी जाली एक करू मेळोना इतलो कोयर पडला न्ही म्हूण तांकां बारी निराशी जाली देखून परत्यान मसली धरूंक ते तयार बिलकूल नासले ते निराशी जाल्ले आनी सगळी रात आमकां मसली मेळोना आनी आमी मसली धरूंक आज वचना म्हणून ते घट्ट रावले वी आर नॉट रेडी फॉर फिशींग वी आर नॉट रेडी म्हणून ते निर्धार करून ओगेत बसतात सोमी पेद्रूक मसली धरूंक आदेश दिता सोमी दोनी सिमा पेद्रूच्या त्यात्त सोलवाल्ल्या दोनीर तित्त सोलवाल्लीं झाडां मसली धरनातलीं एक करून धरनातलीं झाडां आनी तेत्त मसली धरतले फागी ते सगळे सांगता तांकां पुरा जाणां बसयता आतां म्हजें सांगता बसया म्हणटा जेजूय तातूंत बसता आनी जेजू बसल्या उपरांत ते मसली पागोवंक येतात आनी जेजू सांगता आतां गुंड उदकाक देव तुजी 2 गुंड उदकां देवय म्हणून तूं गुंड उदकाक झाडांक गुंड उदकाक देवया म्हणून आनी पेद्रू सोम्यान सांगल्या बरी बस म्हणटाना बसता तो म्हणना हांव आज मसली धरूंक रेडी ना आज हांव तयार ना हांव रेडी ना पुरो जालां आनी मेळना म्हूण गोत्ता सगळी रात मेळना दिसाक मसली गुंडाय गेला दर्याच्या गुंडाय गेले आतां खंय मेळटा मसली रातीन जाल्यार मेळटी आली रातीन त्यो करूं मेळोना आज मसली मेळना वील गो टुमारो फाल्यां या म्हूण तो खंय म्हणना सोमी म्हणटा बसू आनी या गुंडायका झाडांक खंय घाला गुंड उदकाक तुमची झाडां देवया म्हणटा पेद्रू भारी मसली धरता दरबस्त रास मसली भरता 1, 2 दोन भरता तो अजाप जाता कितें घेवन मसली मेळच्या वेळार मसली मेळोना आतां मसली मेळोन जो ती गुंडाय गेल्या दर्याच्या पोंदा गेल्या वयर येवन ती पोंदा गेल्या आतां मसली जेजूच्या उतरां सांगतना जेजूक मसली मेळटा फरक इतलें पयले फावटी थंय गेलो सगळी रात तांकां मसली मेळोना आतां मसली मेळटा ते पयलें गेल्ल्या की आतां मसली धरून गेल्ल्या की पयलें फागिल्ल्या की आतां फागिल्ल्या की फरक कितलो व्यत्यास फरक डिफरन्स इतल्यांत पयलें दोनीर जेजू नातुल्लो जेजू नासतना कामां केल्लीं आतां जेजू सांगता मेळोन हे मसली फागता पोत्त फरक व्हडलो फरक तो सोम्यान सांगल्या बरी करता आनी बारी मसली धरता काल्यां करता तो सोम्यान सांगल्या बरीच करता आनी बारी मसली धरता देखून थाणें चिंतल्ल्या चाकी चड आनी चड बारी मसली वर्ती मसली चड मसली पेद्रू धरता तितली मसली कशें ती तितली मसली धरता तो कितली तेका धरता कित्याक म्हळ्यार जेजूक सांगता येता जेजूचें मार्गदर्शन पाळटा 2 संगती आसा जे जेजूचो सांगात आसा जे आनी जेजून सांगल्या बरी करचें जेजूचें मार्गदर्शन ताचें गायडन्स काणयचें मगाच्यान तुमकां एकदां क्लो दिता आजुनी जावना आजुनी म्हज्या दुयेक हाजर जावना आजुनी सक्सेस जावना फादर आजुनी जावना 1 वर्स न्ही फादर 1 वर्स न्ही म्हज्या दुयेक आमी सैरी केदाळतावन सोदता फादर केदाळतावन सोदता 2 वर्सां थावन म्हणटात थोडी 3 वर्सां म्हणटात थोडी 5 वर्सां म्हणटात थोडी 8 वर्सां जालीं फादर म्हज्या दुयेक सैरीक मेळोना म्हणटात 24 वर्सांचेर 24 वर्सांचेर 24 वर्सांचेर ताका सैरीक पळोवंक सुरू केल्ली फादर आतां 10 वर्सां जालीं फादर 34 जालीं सैरीक तर ना फादर सैरीक ना किरीक जाता फादर सैरीक जायना किरीक जाता
सैरीक जायना किरीक जाता म्हणून. काल्यान जायना सैरीक जायना मागीर काल्यान जाता किरीक जाता किरीक. पळया मगोच्यानो आनी एक सोलो सांगता. 1 वर्स जावन हांव विजाक सगळें 1 वर्स शिसांनी म्हळें सगळी एक रात आमी जाळ घालें काही हे करूं मेळोना काही मेळोना म्हण एक करूं मेळोना म्हळें तांणी कांयच मेळोना म्हणून एक सगळी रात. एक भुरगो येवन म्हणटा एक सगळें वरास जावन हांव राखतां म्हाका विजा मेळोना म्हण विजा मेळोना म्हण. हांव गेल्या त्या 8 वर्सांत हांव राखतां. म्हजो भाव आनी भयण आनी भोवजी गल्फांतात धाडटां 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 म्हणटात. कित्याक म्हाका ही आडकळी फादर कित्याक विजा मेळना आडकळ कित्याक गी म्हूण. मागीर ताचे कडेन उलयतना म्हाका कळ्ळें घरा आवय मात आसची आनी एक भाव तो खासदार जावन दुसऱ्या पिर्गजेंता काजर जाला दुसऱ्या पिर्गजेंता तो भायल्या गांवांता. ह्या भयणीची दोगां भुरग्यांक आवय लागीन दिल्यान आनी 8 वर्सांत हांव न्हू वो घरा आसा. आवय माता आवयक भायर वचोंक आनी कळना ती तिकेशे पापाची सादू ती खंय वचना. आतां आसतो कोण एक्टीव ह्या भुरग्यांक इस्काला सोडूंक इस्काला हाडूंक ते इस्कालाच्या मिटिंगां वचोंक आनी ह्याच्या नापयताना इस्कालाच्या टिचरीन आपयताना इस्काल वचोंक आवयक जायना. आतां विजा धाडल्यार वय कुवेट आयल्यार वो जायना. देखून 8 वर्सांत हांव राखोना म्हणटा. त्या धाड ताका 24 आतां 8 वर्सांत 32 जालीं. आतां खाजार जायचे हांगाय सोमाक काम ना धाडटा रे कालेंगी धाडटा रे धाडना म्हणनात. म्हळ्यार म्हजी भुरगीं व्हड कर तांची साकरी कर. भयण पळया भयण आनी भोवजी कितलीं स्मार्ट आहात पळया कितलें स्मार्ट आहात पळया कितलें किरीक पळया तांचे किरिकी. सैरीक ना हाका काम ना किरीक सैरीक ना किरीक आसा किरीक आसा. देखून आनी एकलो भाव म्हणटा फादर 12 वर्सांत हांव म्हाका सैरीक मेळोना म्हूण. थोडे 3 वर्सांत हांव सोदतां फादर म्हाका सैरीक चेडूं मेळना म्हूण चेडूं मेळना. हांव भायर 12 वर्सांत हांव सोदतां म्हूण. 27 हांव सुरू केलां. आतां 39 12 वर्सां जालीं सैरीक ना. आतां खालें करचें गे म्हूण आमी नवें घर बांदूंक चिंतलां फादर 6 वर्सां जालीं फादर 6 वर्सां जालीं म्हणटात आनकी आमचें घर जावना. हात घाल्लो थंयता थळ बांदून थळ एक नितळ करून दवरला थंयता 10 वर्सांत हांव. थोडीं म्हणटात 20 वर्सांत हांव तें फावंडेशन घाल्लें थंयता पंचांगा घाल्लें 20 वर्सां जालीं आजुनी आमचें घर बांदूंक जावना म्हूण. देखून आमकां सोम्याचें मार्गदर्शन चड गरजेचें. सोम्याचें मार्गदर्शन नासतना कांय करूंक जायना. सोम्याचें मार्गदर्शन जायचें. आतां थोडीं खाजार जावन येतात खाजार जावन 4 वर्सां जालीं फादर भुरगीं नात फादर म्हूण भुरगीं ना. थोडीं खाजार जावन 8 वर्सां जालीं फादर म्हणटात. थोडीं खाजार जावन 10 वर्सां जालीं फादर म्हूण. थोडीं खाजार जावन 12 14 16 वर्सां जालीं म्हणटात. आतां 2 वर्सां अशीं जाल्यां थोड्यांक 5 वर्सां स्त्रियांक मागीर तांकां कुसोन जायना तांचो कुसो काम करना मागीर. देखून खाजार जावन इतलीं वर्सां जालीं भुरगीं नात म्हणटात. तर कित्याक भुरगीं जावनात मगोच्यान कित्याक भुरगीं जावनात. थोडे फावटी देवान दिताना आमकां त्या वेळार काम जायचें जालें आमकां नवें घर जायचें जालें आमकां इनकम जायचें जालें आमकां प्रमोशन जालें खास भुरगीं मागीर पळया म्हूण. आतां तुमचे कडेन इनकम जालें घर जालें कार जालें थोट जालें सकट जालें आतां भुरगीं जाय म्हणटा. भुरगीं आमच्या हातान नात. भुरग्यांचो फळ देवान दिवचो तो फळ आमच्या हातान ना. भुरगीं दिवचो फळ देवान तो फळ दिता आनी तूं खाणें नातल्यार तुका जाय जाल्या वेळार तो फळ दिता म्हणलें तुवें गॅरंटी करूंक जायना. तें देवाच्या हातान तो एक फळ आमच्या हातान ना. थोडे फावटी रीण फारीक करूंक आमकां जायना. व्हडलो बिजनस केल्या उपरांत आनीक चर्चीन खोडलें सगळ्यांक वयर येता म्हणून बिजनस करून वयर येयला. तसो आसो प्रमाणे बिजनस केला आनी बिजनस करून वयर येतना आयले संघ संस्थांचे हाका पुगारूंक हाचे फोटो काडूंक तांच्या मॅगझिनां घालूंक आनी 1 लाख 2 लाख 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख व्हडलो सन्मान शॉल एक हांगा उर्माल आनी शॉल आनी येदोडले एक व्हडले खाली रुखाचे ट्रॉफी म्हणून ट्रॉफी न्ही ती टोप्पी दवरची. आतां थोडे टोप्पी दवरतात पयशे आमी ते पयशे दिवन आमी ते सन्मान घाली ती ट्रॉफी की टोप्पी दवरतात आमच्या मांड्याक व्हडली टोप्पी काडा वांगी बांदतात टोप्पी दवरतात. ओलो सन्मान जाय गी. आदल्या काळार सन्मान आसलो पयशे दिवन इन्फ्लुएन्स कर न्ही.
आतां तुमी पळयता पेपरार हाका सन्मान ताका सन्मान तो ना फावो ताका इन्फ्लुयन्स करून कोणा कोणा पयशे दिवन केलां आतां पयलींच्या काळार सन्मान म्हणटाना मोगाच्या न्हू तो ताच्यातल्याक ती हेजे लोकांन म्हजें टॅलंट हांवें केल्लें बरेंपण हांवें केल्लें एचिवमेंट सादारण न्ही तें असाधारण म्हणून पळयल्या क्षणां ताका एक सन्मान करचें एक रिवाज आसली आतां सन्मान म्हणटाना एक 4 जाण मेळ्ळे एक संघ संस्था तांणी घडलो पेपरार एक फोटो घाल्यो थंय आपयलें मांड्याक उर्माल दवरलो आनी एक शॉल घालो आनी व्हडली ट्रॉफी कुसक्यार दवरल्यार हांगा गोमट नाक हांगसर येता नाक बुडल्या तितली आनी ती ट्रॉफी ताका मार्गदर्शन हली काडून घरांनी दवरतात व्हडली ट्रॉफी म्हणून आतां म्हणजे श्याम चर्चीन येतात रीण फारीक जायना कशें रिणान बुडलां आतां बिजनस डल्ल आनी रीण फारीक करूंक जायना कायलें करतात तुमी देखून हांव 4 वर्सां हांव ट्राय करता कांय पडना पाजो मसली पडना म्हणून देखून थोडे फावटी 4 एकलो आयला पोटार आनी पुरो कठीण एलर्जी आसा कोरोज आसा थोड्यांक पांयांक दोनी सायडीक वय देखून तिनी फावटी घरचें खाण केल्यार सोम्याचें तें गुमान दिनाय जाल्यार सोम्याच्या मार्गदर्शनाक गुमान दिनाय जाल्यार बिजनसांत सैरीकेंत तूं सोम्याक गुमान दिनाय जाल्यार नवें घर बांदतना 15 घर खडी नाकाता तुजे कडेन पयशे नात आदलें घर इल्लेशें रिपेरी करून तें राव बारी सोबीत घर इल्ले टायल्सांनी घाल तातूंत राव म्हळ्यार तातूंत रावल्यार कितलें बरें जालें आतां तुवें रीण काडलें बँकाचे दोस्तांत म्हळ्यार त्यो खंय फारीक करूंक वता रीण काडटाय वय ते EMI बांदूंक खंय बांदताय लोन बांदूंक खंय थावन बांदताय देखून आतां पांयांक पोटाचेर आनी कोरोज आसा कितें म्हळ्यार तुवें काणयल्ली थोडी डिसिजनां थोड्यांक सदांय तिनी पुटीन भायर काण केल्यार अप्रूप एक गे वचून काण केल्यार बरें कुटुंबान सांगा तो वटलान जेवल्यार बरें सदांय 3 पुटीन केल्यार ताका ती टेस्ट पावडर आनी गल्लो तुज्या आंगान चड जालो जाल्यार देखून देवाक तूं सोम्याच्या उतरांक तूं गुमान दिना इतल्यार ताचो फरीकपणाचें सगळी रात आमी मसली धरली कांय मेळना जेजून तांकां सांगलें घालें जेजूच्या उतरांक ताणें पाळो दिलो की ना ये मागणें करी आमी आपूण व्हरून गेलो एक सुऱ्या सुवातेक या मागणें करी आमी हांकां मसली धरची पिसाय आयली पयशे करची पयसा आयली देखून ते जेजूच्या सोमा वतांनी गुमान गण्णें दिवना जेजूच्या उतरांक देखून आमच्या भाव भयणींक सांगचें आळे तुमकां ज्यो सोमी कितें सांगता ही प्राय जाली शिकप जालें काम मेळ्ळें आतां काजर जाय आमी ना आमकां घर जायचें आमकां कडल्यान खाव जायचें हांवें एन्जॉय करचें मागीर हांवें काजार जावचें मागीर म्हाका भुरगीं म्हळ्यार तूं देवाच्या उतरां गण्णें करनातल्यार तुका जाय जाता आनी तुका गण्णें करना देवाच्या उतरां गण्णें करनातल्यार जिणी बोर रडणें तुवें करूं नाय देवाच्या उतरांक गण्णें तुवें गण्णें दिवं नाय जाल्यार जिणी बोर रडणें देखून दी देवाच्या उतरांक गण्णें देवाच्या उतरां दिल्यार गण्णें तुज्या जिणेक ना तर रडणें तुज्या जिणेक ना रडणें देखून देवाच्या उतरां दी गण्णें देवान आमकां गूंड उदका देवया म्हळ्यार हाचो अर्थ कितें शी सांगतना म्हळ्यार तुमची झाडां गूंड उदका देवया म्हूण 3 सुत्रां सोमी आमकां सांगता तुमची जिणी सुवार्थेच्या गुंडायक देवया म्हूण गुंडायक व्हरची सोम्यान आनी आमी ती मसलेन आनी आमच्या मौल्यांनी वांजेलाच्या मौल्यांनी आमची जिणी म्हणची सुवार्थेच्या गुंडायक देवची सुवार्थेच्या मौल्यां सवार्थेचे मोग सेवा हातूंत आमची जिणी भरची सोस्तीकाय दयाळाय ह्या मौल्यांनी आमची जिणी भरची देखून देवान दिल्लें मिसांव पूर्ण करचें देवाचे उतार जिवचे आनी ते प्रसार करचे हाका म्हणटात गूंड उदक म्हणून गूंड उदका देवे म्हळ्यार तूं देवाचें मिसांव तूं पूर्ण कर गूंड कर गाणें देवाचे उतार तुजे जिणेंत गूंड तरा रोंबय आनी देवाची मौल्यांत तुज्या गूंड रितीन वचून हें गूंड उदका देवे तुजी जिणी म्हळ्यार सुवार्थ आमच्या बऱ्या उतरांनी आमच्या बऱ्या करण्यांनी आमच्या बऱ्या जिणेद्वारे आमी देवाची उतार हेरांक दिजे हेरांक प्रसार करचे देवाचो मोगा संदेश हेरांक दिजे हाका आमी कमिटेड बद्द जायचे म्हूण जेजू सांगता तुजी 2 गुंडायक देवे म्हळ्यार हाका तुवें बद्द जायचे दराळ मसली तुका जाय जाल्यार तुवें गुंडायक देवेचे तुका दराळ संतोश जाय जाल्यार दराळ सक्सेस जायचे जाल्यार तुका दराळ मापान संतोश समाधान कुटुंबांत एकवट जायचे जाल्यार बरो एकवट कुटुंबांत जायचे जाल्यार तुजी जिणी गुंडायक देवे तूं गुंडायक वांजेलाच्या जिणयेक स्वार्थाच्या जिणयेक देवाच्या उतरांनी तुजी जिणी बोर वांजेलाच्या उतरांनी तुजी मौल्यांनी तुजी जिणी बरोवन दी गुंडायक देवे हाका कमिटेड जा बद्द जा
तेदा दराळ मसल्या बरी तुका दराळ तुवें आशयल्या ते मेळटा आनी चिंत नासल्या बरी चिंत नासल्या वेळी चिंत नासल्या बरी चिंत नासल्या वेळी कितें चिंत नासल्या बरी तुका मेळटा हें समाधान हें सूख हें सक्सेस तुवें चिंत नासल्या वेळार तुका मेळटा कितें तुवें चिंत नासल्या वेळी चिंत नासल्या बरी न्ही तुवें इल्लें चिंतलें मस्त मेळ्ळें तुवें ल्हान सांबाळाच्या कामाक म्हणून तूं दुबाय गेलो व्हडलो सांबाळाचो तुका मेळ्ळें काम तुवें चिंत नासल्या वेळी तुवें चिंतूं ना ह्या वेळार म्हाका मेळत म्हूण ह्या वेळार तुका सेरीक मेळटा ह्या वेळार तुका घर जाता तुवें चिंतिल्ल्याच्या पयलेंच घर जाता तुजो बिझनस चिंतच्या पयल्यान तो समृद्धी जाता देखून हें स्पश्ट जावन देवाचें काम म्हूण तुका दिसून येता हें म्हजें न्ही स्पश्ट जाता की हें देवाचें काम म्हजें काम न्ही देवाचें काम कितें देवाचें काम तें देवाचें काम म्हूण तुका सोमाक कळटा सिमांक मेळ्ळें सिमावन एका जाळा मुळ्ळें जाल्यार सोम्या सगळी रात मसली वेळचो तो वेळटो त्या वेळार आमकां कांय मसली मेळोना देखून आज नाका आज मसली मेळना पुरो आज नाका झाडांक आनी भितर गेल्यांत आमी दोनीच्या भितर गेल्यांत टुमारो फाल्यां या म्हूण सांगलें जाल्यार ही रास ताका मसलेची रास पळोवंक मेळटगी हें जैत हें सक्सेस हें यशस्वी ताका पळोवंक मेळटगी दोन हेणी मसली भरली दोनी बुडोवंक लागल्यो म्हूण सांगलें तितली मसली मेळटगी उदकांत ताका मेळटगी बिलकूल मेळटी ना तितली मसली मेळटी ना सिमावन म्हणलें जाल्यार आज नाका कितलीं जाणां आमी आज नाका आतां भुरगीं ल्हान जात व्हड जावन दीत मागीर पळया मागणें गिगणें पुरो आतां नाका दान धर्म आतां नाका म्हज्या भुरग्याक व्हडलें काम मेळोवन दी मागीर आमी दान धर्म करया आतां नाका आमी मायकणी पुरो मागीर पळया आतां तीं पळोवन दीत म्हूण देखून आमचें दराळ मसली पळोवचें बाग आमी वगडयता दराळ संतोश पळोवचें बाग वगडयता दराळ समृद्धी जावचे बाग वगडयता दराळ संतोश हॅपिनेस जॉय पीस तें पुरो वगडयता आमी वगडयता कितें आमी फाटीं घालता मागीर म्हूण देव म्हणटा ना आज कर तूं तुजी सेवा आज दी आमी करिना तशें आनी आमचें बाग वगडयता कुटुंबाचो एकवट वगडयता आज तूं मागान आज तूं बक्षी आज तूं तुज्या कुटुंबाक बगसून कुटुंबाच्या घर उलय सगळ्यां कडेन उलय म्हणटा ना आज ना मागीर पळया आतां नाका आनी इल्लो समाज जावन दी त्या दाळ तुजो संतोश उणो जाता एकवटाचो बांद उणें जाता तुवें आशयल्लें तुका मेळना देखून आतां नाका मागीर व्हडली मेळटा आतां नाका बरी सेरीक आनीक मेळटा बरें काम आनीक मेळटा म्हज्या पांयार हांव आतां बरी सेरीक येताना नाका मागीर बरी मेळटा म्हज्या पांयार हांव उबें रावतां म्हजें काम करता म्हज्या पांयार उबें रावता मागीर सेरीक मागीर म्हणून आतां 4 वर्सां जालीं त्या दाळा 24 बरें येतालें आतां 28 जाली आतां बरी सेरीक आतां थोडल्याच्या बरी जायचे म्हूण तगली बरी येवंक येना सेरी फाटीं घालता आतां 28-29 जालीं पळया गी बरी एक सेरी खाली सोडली म्हज्या पांयांत रावाजे म्हणून आतां मेळटा गी म्हज्या पांयांत रावाजे सिमावन म्हणलें जाल्यार म्हज्या पांयांत रावाजे आज नाका हांव फाल्यां जालो टुमारो म्हणलें जाल्यार ताका तितली मसली पळोवंक तशें व्हड हजाप पळोवचें ताका फावो जाता ना तशेंच आमकांय जाता सोम्याच्या उताराक आमी गुमान दिना जाल्यार सोम्याच्या उताराक गणनें करना जाल्यार रडणें चड जाता आमचें मागीर रडटा आमी देखून तेन्ना ताणें आशयल्ल्या बरी आमकां देव पळय तेन्ना देवान आमकां आशा येता देव आमचे ते आशा येता ताका एक आशा ताका जाय जाल्ल्या बरी आमकां वापारिचें ताका जाय जाल्ल्या बरी आमकां वापर ताका जाय जाल्ल्या बरी वापारिचें तो सो देव मदर तेरेसाक म्हणटा आतां तुवें म्हज्या भुरग्याक तुवें इस्कालांत शिकोवचें मात्र न्ही मार्गार पडल्या भुरग्याक म्हाका जाय जाल्यार बरी तुवें करचें म्हजीं भुरगीं वाटेर रावत तांकां ल्हान शिशू भावना बांदून भुरग्यांक तुवें तातूंत पोसिचें हांव उरलें हांव पळयता म्हणून ती म्हणटा हांवें मस्तू आज फाल्यां म्हणून डिले करूं ना उठली गेली सोमी म्हज्या सांगात आसुल्लो भुरगीं मेळ्ळीं शिशू भावना बांदली आतां 114 देशांत तेची शिशू भावना आसात कितलीं आसा शिशू भावना तिची तितलीं भुरगीं आसात तूं सोम्याचो थोडो आयकताय आनी त्या दाळा सोमी आशा येता तुका ताका जाय जाल्ल्या बरी यूज करूं तुका जाय जाल्ल्या बरी न्ही तुका जाय तुवें व्हडल्या इस्कालांत ग्रेस्तांच्या इस्कालांत लॉरेटो इस्कालांत शिकायचें म्हूण पूण जेजूक जाय तुवें मार्गाच्या भुरग्यांक हिंसून हाडून शिशू भावना मार्गार बांदून आनी थंय त्या भुरग्यांची साखरी करून त्या भुरग्यांक एक बरें जिवीत दिजें त्या भुरग्यांचें जिवीत सुण्यांनी कावून नाश करून जो म्हणून
हें सोम्याचें प्लॅन. सोम्याक जाय जाल्यार बरी यूज करूंक ती मुखार येता. जायत म्हणटा आनी यूज करता ती. किर्तान 30:7 Psalm 27 वर्स 23 to 24 काले म्हणटा म्हळ्यार सोमी त्या किर्तनांत सोमी तुजीं पावलां तुजीं मेटां तो मार्गदर्शन अशें वच अशें काड म्हणून गायड करता. तुजीं मेटां तुज्या स्टेप्स आर गायडेड बाय द लॉर्ड. एका दाडो तूं पडलोय जाल्यार सोमी तुका उखोवन धरता म्हणून किर्तन म्हणटा. तूं पडनाय खंय तुजी एक मोदें एक निसोन पडलोय जाल्यार तुज्यांत करून गेलोय जाल्यार तूं सोमी तुका धरता म्हणून. सोमी तुजी मेटां राखता म्हणून देवाचे उतार सांगता. देवाचे उतार ते स्टंबल जाल्यार तूं पडल्यार तूं इवन दो यू स्टंबल एंड फॉल द लॉर्ड वील होल्ड यू. सोमी तुका दणखण येता. ताचें डिरेक्शन तुवें पाळल्यार आज तुवें तुका तिसारीचें तूं सोम्याचो ताळो आयकताय गी आनी ताणें सांगल्या बरी ताच्या ताळ्या प्रमाणे ताच्या उल्या प्रमाणे तूं करताय गी. सगळ्या संगतींनी तूं सोम्याक येस म्हणटाय गी तो तुका अशें करूं सांगता. आतां ताणें सांगल्या बरी करूंक तूं येस म्हणटाय गी. ताचें डिरेक्शन ताचें मार्गदर्शन तूं पाळटाय गी. तेन्ना तुज्या जिणेंत तुवें कितें करूंक आशिल्लोय कितें पळोवंक आशिल्लोय तें अजाप तूं पळयतालोय तुज्या जिणेंत सोम्यान सांगल्या बरी केल्ल्या वेळार. मुणयाच्या ग्रंथांत 16 अध्याय 16 Proverbs 16:9 सांगता आमी प्लॅन करता पूण आमची मेटां कशीं काडीचे गे म्हणलें सोमीक करता. हांवें अशें वचाचें गी तशें वचाचें कशें जावन ती मेटां डिटर्मिन्ड बाय द लॉर्ड. युअर स्टेप्स आर डिटर्मिन्ड बाय द लॉर्ड. सोमी तुजी मेटां तो दाखयता म्हूण सांगता. मोगाच्या बाब भयणीनो लुकाच्या वांजेलांत 4 अध्यायी 42 श्लोक. लूक चॅप्टर 4 वर्स 42. जेजू खंय आसा म्हूण लोक जेजूक सोदून येता. कित्याक म्हळ्यार तांकां जेजूचें मार्गदर्शन जाय आनी ताणें आमचें एटिट्यूड चेंज करचें. आमकांय केदाळे सक्सेसफूल जायचे आनी आमी फेलियर न्हू पळोवन आमकां सक्सेसफूल जायचें म्हणून लोक अशें जेजू लागीं सोदून येता. कालें करता जेजूक सोदून येता. जेजूचें मार्गदर्शन जायचें म्हूण. हें तांचो मोग दाखयता. जेजू थंय तांकां आसलो मोग दाखयता. लुकाच्या वंजेलांत 4:42. सगळी रात जेजू तांच्या सांगात आसलो. सगळी रात जेजून तांकां गूण केले. सगळी रात जेजून तांकां शिकोवन दिली. सगळी रात तांचे कश्ट आयकले परिहार दिले. तांचो समस्या परिहार केलो. सगळी रात देवाचे उतार सांगता लुकाच्या 4 अध्याय. सगळी रात जेजू तांचे सांगता. तरी जेजू सकाळीं उठोवन बापा सांगाता आसूंक बापा सांगता मागण्यांनी एक जावंक बापा सांगता मागण्यान बोळाद एक जावंक तो एका वऱ्याकडेन जाग्याक येता. पूण लोक सकाळीं तो न्हिदता. लोक न्हिदता इल्ली जम आयली तांकां. जेजू केम सकाळीं सोदतात. जेजू थिंग एकांत प्रदेशाक गेला म्हूण जालें देखून लोक सोदून थंय देंवता. कालें करता जेजूक सोदून येता. सगळी रात हांगा आसल्यार पावना आमकां जेजू जाय म्हणून. जेजूक तांच्या सांगात आसा जाय म्हणली तांची आशा चड जाता. आनी कितें जेजून तांचें थंय विशेश इम्प्रेशन केलें. कित्याक जेजू सोदून गेलो कित्याक जेजूक सोदून लोक गेलो कित्याक म्हळ्यार जेजून एक विशेश रितीनी तांकां इम्प्रेशन केल्लें. तांचें काळीज गुंडायेन आपडलें जेजून. तांचें काळीज रेखल्याचें देखून जेजू आमच्या सांगाता जाय. जेजू सांगात आमी रावाजे. जेजू आमच्या सांगाता रावंक आमकां आशा म्हणून जेजूक सोदून गेलीं ती. आतां जेजू आमच्या सांगाता 24/7 रावंक जाता. आमच्या सांगातात रावंक जाता जेजू 24/7 म्हळ्यार सगळ्यो 24 वरां आयची एका सगळ्या हप्त्याची 24/7 जेजूक आमच्या सांगाता रावंक जाता. ही आशा आमचें तें आसा जाय. ही आशा आमच्या तें आगी तो लोक सोदून गेल्ल्या बरी आमी मागण्यांत इल्लो फ्री टायम मेळटाना मागण्यांत जेजूक सोदता गी. लोकांक आशिल्ल्या बरी न्हिदोंक येताना आमच्या मतींत ती आशा घालता गी. जेजू सांगत आसा जे म्हणल्यार आशा लोकांची आमच्या काळजांत ती आसा गे. न्हिदोंक येताना आमच्या मतींत जेजूची चिन्नां घालता गे. हे कंथार म्हणटा गे आमी न्हिदता गे. देखून उठताना मागण्या करताना सगळो दीस जेजू सांगात आमी आसांव गे. जेजू तुजो सांगात सगळो दीस आमच्या सांगाता राव म्हूण आमी मागता गे. आमची माय आनी म्हाका आतां उगडास येता. आमी ल्हान आसतना तिका एकूच कंथार कश्ट आमचेर आयल्या वेळार तुजे दिश्ट हांव लायता मेळटलो दैवीक आदार तुजो गळाय नासता. म्हजी माय केदोळे म्हणटाली ती. आमचे संगी तूं आसाय सुखा दुखान तूं संगी आसाय जेजू दिवन तुजी ससाय आमकां दिवन तुजी ससाय. हें कंथार आमी तवळ तवळ म्हणाचे.
जेजूचो मोग आमचे थंय वाडाचंय सडाचंय वाडाचंय सडाचंय आनी तो मोग आमचे थंय अजापां करता. जोंच्या वांजेलांत 15 अध्याय 9 श्लोक आनी 9 आनी उपरांतले. जॉन चॅप्टर 15, 9 एंड द फॉलोवींग. हांवें तुमचो मोग केला, तुमी म्हज्या मोगांत आसाचय. म्हजे उपादेश पाळन तुमी म्हज्या मोगांत रावचे म्हणून. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 15, 14-15 सांगता, तुमी म्हजे उपादेश पाळन म्हज्या मोगांत आसाचे म्हणून. जेजू तुजीं उतरां आयकोन, तुज्या उतरां प्रकार आमी चलोवन आनी तुज्या उतरां पाळन, तुजो सांगात आशेवन त्या पेद्रून मस्तू रास रास मासली पळयल्लें तें अजाप आमच्या जिणेंती व्हडा रितीन संतोश भोगूंक, व्हडा रितीन आनंद भोगूंक, हॅप्पी जावंक, जॉयफूल जावंक, खुशयेन आसूंक आनी पळयनातले अजाप संतोशाचे साम्राज्याचे अजाप पळोवंक आमी समेस्तांक तूं फाव कर. मरिये मायेच्या विनवणेन. आमेन.